केलंय मला काहीच माहिती काय ते सरकार योग्य तऱ्हेने हाताळतील. सुरल्याच्या लोकांना बी त्यांच्यासाठी वेगळ्या तऱ्हेचं उत्पन्न करण्यासाठी जे कायद्याप्रमाणे जे आहे ते फॉरेस्ट ऍक्ट प्रमाणे ते पाळलं गेलेलं आहे. ते काय ते योग्य टाइममध्ये योग्य उत्तर कसं द्यायचं ते बायोडायव्हर्सिटी नष्ट होईल असं त्यांचं काय ते बायोडायव्हर्सिटी मला माहित नाही. ते येऊन दे ना. आता मी ऑफ हँड कसं बोलू शकतो. आले ते बोल. आजकाल काय व्हायला लागले की कधी कधी जेव्हा कसलेही विषय अपलोड होत नाही तरी बी लोक पेपरचे हेडलाईन करतात. तर मी यांनी बोलून काय बरोबर आहे. पयर बी आम्ही मिटिंग घेतलेली ते फॉरेस्ट मॅनेजमेंट प्लॅनान घेतले इतल्या वर्सां भितर तांकां वेगळ्या तरेचे न्यूट्रिशन पासून हांव सांगत आहा त्यो सगळ्या गोष्टीचे तांकां ऑलरेडी सांगलेले आसा डिपार्टमेंटाक की योग्य तरेचो प्लॅन करून दिल्ली धाडून दियात. कारण पयलीं कितें जाल्लें की जे ग्रासलँड्स आशिल्ल्यो त्या ग्रासलँड्साचेर झाडां वचून लायल्या आनी हे ग्रासलँड्साच्या फॉरेस्ट मॅनेजमेंट प्लॅनाचे अनुसार जे योग्य तरेचे आयज कितें आसा प्री डेन्सिटी कमी असल्या कारणान आयज लेपर्ड आनी बाकीचे गोष्टी आयज आमी पळयता ते गांवांत भितर सरता. खेती येता आनी सगळें नुकसान करता. ह्यो सगळ्यो गोष्टी एक फॉरेस्ट मॅनेजमेंट योग्य तरेन हांवूच न्हू म्हाजे पयलींच्यान चालू जावंक जाय आशिल्लें ते आतां चालू करून माझे हांवें डिपार्टमेंटाक सांगला म्हणजे इट्स ऑन गोईंग प्रोसेस. गव्हर्नन्स इज ऑन गोईंग प्रोसेस. ते योग्य तरेन जावपाची ग्रासलँडाचेर झाडां कोणें लायलीं खरंच ग्रासलँड तेन्ना योग्य तरेन ते फॉरेस्ट मॅनेजमेंटाचे योग्य तरेन प्लॅनिंग जावंक नाशिल्लें. ते खूब वर्सांचे आमी उल्लेख करता. झाडां काय रातोरात ओव्हरनायट येना. पण तुम्ही जर बांदवगड गेल्यार तुम्ही रणथंबोर गेल्यार तुम्ही पळयतले की ग्रासलँड मॅनेजमेंट आणि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ज्या तरेचे काम करता ते करपाक आमी डिस्कशन आमच्या डिपार्टमेंटान ऑलरेडी आमी डिस्कशन केल्लें आसा. नोडल ऑफिसर आमी नेमलेलो आसा. पीसी साहेबाक बी सांगला की योग्य तरेचे कॉम्प्रिहेन्सिव्ह प्लॅन तुम्ही दिवंक जाय आनी हेजेर आमी चर्चा बेश्टे करत न्हू. ते प्लॅन सेंट्रल गव्हर्मेंटाक धाडून ते एक्सपर्ट्स कडल्यान ते अप्रूव्ह करून हाडून हांगा इम्प्लिमेंट करपाचो प्रयत्न करूंक जाय. जो पर्यंत फॉरेस्ट मॅनेजमेंट प्लॅन आमचो जो आसा तो आमी थंय वचून योग्य तरेन आमी ते अप्रूव्ह करून घेना देन यू कॅनॉट डू एनी मॉडिफिकेशन्स विदिन द वायल्ड लायफ फॉरेस्ट. देर इज अ लॉ अँड दॅट लॉ हॅज टू बी रिस्पेक्टेड. पूण कितें जाला की हे तिनी गोष्टी खेतीचो विशय आसा जे गोविंदान सांगल्या प्रमाणे बायसनाचो विशय आसा आमकां 70 बी तेजो प्रॉब्लेम जाता. पण त्याच बरोबर आमी पळयता की ते एग्रीकल्चर बी सगळ्याचो नुकसान जाता. लेपर्ड आमी पळयता की कंटिन्युअसली आमी पळयला ते गांवांत येवन कोणाचे पेटे बिटे उखलपाचो प्रयत्न करता. कित्या खातीर प्रे डेन्सिटी इज एक्स्ट्रीमली लो हे हांव सांगत आयला इतल्या वर्सां. पण ते विथ अ प्रॉपर रिपोर्ट and with a proper statement let the forest department give an explanation all these things.